ही 3 उतरां आमच्या मनांत आयच्या वाचपांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान आमी मनांत दवरया. पयलें म्हणजे भियो नाकात. दुसरें म्हणजे उक्तो जाव. आनी तिसरें म्हणजे भेदभाव करूं नाका. ती 3 उतरां आमी आमच्या मनांत दवरया. आमी सगळीं जाणां भियेता, भिरांत आमचे मदें आसता. कित्याक लागून भिरांत? वेगवेगळे कारण. पूण भियेली म्हणटच आमी कितें करूंक जाय तें म्हत्वाचें. आनी ताणें आमकां सांगलां, हांव तुमचे सुरशी येता, तो तुमी भियो नाका. हांव तुमचे बरोबर आसा, तुमच्या सांगाता आसा. ताका लागून आमी भियोंक फावना. दुसरें म्हणजे आमी तर ताचे सोबेन रावता जाल्यार आमी भेदभाव करूंक फावना. आमी क्रिस्तांव न्हय, क्रिस्तां सोबें आमचें जिवीत आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी भेदभाव करता आमचे कुडींत ना. तो ते परी आमी एकामेका सोबें भेदभाव करूंक फावना. तें करूंक फावना जाल्यार आमी आमचें काळीज देवाक उक्तें करूंक जाय. पळयतना कोणाक पळयता आमी आनी कोण पळयता? आयकोतना कोण आयकोता? उलयतना कोण उलयता? आमी म्हणटले आमी, पूण आमी आमचे वस्तुंगीत जियेना. आमी ताचे कुडींत आसा. ताका लागून ताणें ही नवी रचना पळय आमकां केलेली आसा त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. पूण आमच्यान जायना. ताका लागून आमी मिसाक येता. कित्याक लागून मिसाक येता? जेन्ना आमी सगळीं जाणां एकठांय जाता तितली आमकां देवाची घोटाय मेळटा. जंय दोगां हांव ताका म्हज्या नांवांत एकठांय आसा थंयचो हांव आसा आनी हांगसर जेजू आसा. ताका लागून तुमकां कळचें ना तें, पूण ताका आमच्या सगळ्यांक लागून आमकां ही घोटाय मेळटा. आमी जाणो पातक सगळ्याक आसा. आमी एकामेका मदें सगळीं आमची पातकां आमी जाणो, पूण पातकांचेर आमचें ध्यान मन लावंक फावना. ताचेर लावंक जाय. तो सदांच येता. आमच्या पातकांतल्यान तो भायर सरता, बरें पळय तें कोत्ता. आनी कितलीं जाणां वायट मनशां बरें कोत्तात न्हय? वायट मनशां ती, पूण बरीं पावतात. एक पाटी एकल्या चेड्यान म्हाका सांगलें, हांव इंडियेक आसलो आनी इंडियेक आसतना हांव फोटोग्राफर आसलेलो. म्हाका मलेरिया जाली. हांव सारको तोडफोडूंक लागलो. म्हाका कांयच, हांव सोयरणाच नासलेलो. आनी हांव एका स्लमान गेल्लो. स्लम्स, गरिबांची सगळीं घरां आसा थंयसर. केन्नाय रेल्वे स्टेशनाची आमी जाणो कशे भाशेन वास्को थंयसर तें फॅक्टरी आसा पळय थंयसर आसताली ती स्लम्स. तो स्लमान गेलो, थंयसरूच पडलो. पावसाचे दीस आसलेले. एके फामिलीन ताका आपणागेर व्हेलो. ताचो पूर्णपणे परामर्श केलो. दोतोराक काडलो, ताचें सगळें पळयलें, ताचे सगळे कॅमेरा सगळें आहा तें ताका दिलें आनी तो गेलो. ताचे कडेन कांयच घेवंक ना. तो सारको थटकलो. तो एक इंग्लीश भुरगो आसलेलो. ताणें सांगलें, पळय कशे भाशेन ती म्हाका पावली. हें वचाप वर्शीं ती चोरपाची, पूण कांयच चोरूंक ना. पळयात कशे भाशेन कितलीं जाणां आमी सगळीं जाणां खूब पाटी आमी वायट स्वभावाचे आसत. वायट उलयता, वायट चिंता, वायट कोत्ता, पूण तरी पूण त्या वेळार आमी बरें कोत्ता. कित्याक लागून? बरें सगळें देवासून उपजवता आनी आमी देवाची भुरगीं. ताका लागून देवासून आमचें बरेंपण उपजवता, वायट आसलीं जाल्यार. आनी हाका लागून आमी एकामेकाक पावोंक जाय. हें उक्तें मन आमी सदांच दवरया. देवान आमचे मनशा कुळाक आमी आतां म्हणना तूं क्रिस्तांव आसा, क्रिस्तां सोबें आसा, पूण आदीं क्रिस्तां सोबें नासलेलीं ती आपलेपणांत उदीक आनी उदीक जियेतालीं. ती जाणा आसलेलीं त्यो आसा म्हणून. तांकां खूब दर्शन मेळ्ळेलें. आमी वाचता तें कशे भाशेन देवान ताका राखली, सांबाळली. आब्रामासून ताच्या आदीं पर्यंत
नोआच्या टायमार आदी आदाम आनी एव आमी जाणो हें सगळें इतिहास जाणो आमी सोडवणीचो. पूण कितें जालें, पातो कोदीक कोदीक वाडोंक लागले. देवान अशें कळलें की हांव तुमच्या काळजांनी म्हजें सगळें सुमूर्त घालतलो, तुमकां दुसऱ्यांनी शिकोवपाची पर्यंत गरज ना. पूण तशें जावन पर्यंत आमच्या लागीं पातकाक पयस करूंक जायना जालें. पातक आमकां गिरासूंक लागले आनी हाका लागून बापान अशें येवजिलें की तो ताच्या पुताक धाडटलो म्हणून. आतां पुताक धाडटा जाल्यार तो देव न्हय. देव आमच्या ह्या पातकी सैमात कसो येतलो? ताका लागून ताणें येवजिलें की एकले आंकवारीक तो ह्या संवसारांत हाडटलो म्हणून. ह्या जोकी आनी आनांक भुरगीं जावंक नासलेलीं आनी ती म्हणल्यार तूं म्हातारी पिरायेर आयिल्ली. त्या वेळार जेन्ना तांकां घडोन आसलेले देवान घडोवन दाखयलें. मारयेक जल्म दिलो तांचे वरवीं, तिका निश्कलंक दवरली, तिका पातक नासतना दवरली आनी ती ते भाशेन वाडली. देवान हें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा. पयलें ताणें मनशाक तेच भाशेन घडोवन हाडलेलो आपल्या सारको करून, पूण ताका हें स्वतंत्रपण दिल्लें. पूण तें स्वतंत्रपण तांचे लागीं बाळगूंक जायना जालें आनी तो आपल्यापणानूच उदीक पडोंक लागलो, देवाचें आयकना जालो. आनी हाका लागून ताच्या पुताक ताणें धाडलो हे आंकवारी वरवीं. ही आंकवारी एकदम निश्कलंक म्हणजे पातका विण ती जियेली सुरवातेक सावन. तो तिचो आयज आमी जल्माचो दीस समरुमता. हें इगोर्ज मातयेन दवरलेलें आसा. 3 जाणांचो हांवें तुमकां सांगलां. ताका लागून हांव वेलांकनी सायबिणीक म्हणल्यार मानता, पूण आयज सायबीण मायेचो जल्माचो दीस आमी मनांत धरूंक जाय. हें इगोर्ज मातयेन फॉर्मायलेलें आसा आख्ख्या इगोर्ज मातयेक. तो ताका लागून तें म्हत्वाचें. कित्याक देवान जेन्ना भुरग्यांक आमकां ह्या संवसारांत हाडटा तेन्ना तो सदांच आमचेर बोरवासो धरून रावता आनी तिचेर ओदीकूच ताणें सगळ्या जाणांक कृपा दिल्ली आसा. पूण तिका सुबेज दिवन तिका निश्कलंक करून ती हे भाशेन जिवंक लागली. सदांच देवाचे मोहिमे पासत आनी सदांच देवाची येवजणी पासत. देवाची येवजण कितें आसा पळय ही आमकां खंयसून मेळटा? मागण्यांतल्यान. पूण आमची मागणी खूब आपलेपणाचीच मागणी. म्हाका कितें जाय तितलेंच, तें जालें मागणें काबार ना. मागण्यांत आमी ओगेपणांत रावंक जाय. आतां एक काजरी बायल गो पयलीं म्हणल्यार ती खूब उलयतली, पूण जितली ती मॅच्युअर जाता तेन्ना ती सुबेज उलयना. ती एकामेकाचें सगळें समजून जाणात. मातसो आवाज केलो की ती जाणत कितें चलता पळय ती. एक आवय भुरग्यांचें सगळें जाणो, कित्याक ती सारकी लागशिल्ल्यान तांकां वळखता, तांकां आजीर जावन जियेता. हें आजीरपण मोगाचें तें उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान दिसून येवंक जाय आनी तें आमचें सगळें ती घडोवन हाडटा. तो ती सदांच बापाक एकवटून आसलेली, आपलेपणान जियेनासलेली, पूण बापाक कितें जाय पळय तें तिका कळटालें. पवित्र आत्मो तिका दिल्लो आदी फुडेंच आनी हे परी ती सारकी आनंदान जियेताली. खूब दूख आसलेलें, पूण दुखाचेर ती आपलें ध्यान मन लायन आसलेली. देवाचेर बोरवासो धरून ताच्या मोगान जें बाप येवजिता ते प्रमाणे सारकें जातलें म्हणून तिका खात्री आसलेली. तिका दिसोन आसलें तें. ताका लागून भावार्थान ती पावलां मारताली. हे भाशेन तिचें जिवीत. तिका शेकी जेजून आमची आवय करून दवरली. इगोर्ज मातयेची आवय. इगोर्ज मात म्हणजे कितें? ही देवाची जेजूची कूड. आमी सगळीं जाणां देवाची कूड आनी ती जशे भाशेन जेजूची आवय आसलेली तिणेन तिका आमची सगळ्यांची आवय करून दिल्ली आसा. आमी इगोर्ज मात म्हणजे ही इगोर्ज न्हय, आमी सगळीं जाणां जेजूची कूड इगोर्ज मात. तो ती आमची आवय जालेली आसा
जशे भशेन जेजून तिका आपली आवय म्हणून पत्करली ते भाशेन तिका ताणें आमकां दिल्ली आसा. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो, केदें व्हडलें बाग आमच्या आवयचें. आतां आमी सगळीं जाणां तिर्स कोत्ता, पूण खूब जाणां तिर्स कोत्ताना बेश्टी फास्ट म्हणूंक जाय म्हणटा ओ केन्नाय सोडटा वाज येता. वय आमकां तर अशी वाज आयली जाल्यार आमच्याच जिविताची आमकां वाज येतली. आमीच नकळो जातलें कितें चलता पळय तें आमच्या जिवितान. पूण हे भाशेन तर आमी तिच्या सोबें रावत तिर्स करीत, हांव तुमकां गॅरंटी दितां, म्हज्या जिवितानूच हांवें तें अणभवलेलें आसा. कित्याक हांव एक पाटी नवसुर्ण्याच्या घरांत वावुरतालो 7 वर्सां, आनी हांवें पळयलां कशे भशेन सायबीण मायन तांकां सगळ्या जाणांक राखले, तांकां वाडयले आनी ते बरे पाद्री जालेले आसात. हें म्हजें न्ही काम, हें तांचेंच काम. तें आमी कोत्ता, पूण करच्याक ती फुरसत, ती जाणवाय, ती शक्ती तो दिता मागीर. आनी ती आमचे पासून मागता, विनंती करता. तर हांव जाणा तुमी सगळीं जाणां ती भाशेन मागतात म्हणून आतां सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया. आयज तिचो जल्माचो दीस म्हणटोच आमी सगळीं जाणां तिका पळोवया. जल्माक आयली तेन्ना एक धाकटें भुरगें आसता ते प्रमाणे आमी तिकाय पळोवया. पूण हेंच भुरगें जावन आसा जेजूची माय, देवाची माय, आनी ताणेन तिका आमची माय करून दिलेली आसा. तर आमी देवाक दिनवास या. एवेन सगळें बाळ्ळें, होगडायलें, ती आमचे सारकी आसलेली, पूण सायबीण मायक देवान कृपेन भरून सदांच बापाची येवजणे प्रमाणे ती आपलें जिवीत जियेताली. तर आतां आमी तिका नमान करया आनी सगळीं जाणां आमी बरोबर म्हणया, नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा, ओस्त्रा मदें तुजो दैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जशी भाशेन ती बापाक, जेजूक, पवित्र आत्म्यांक एकवटून जियेताली, तेच भाशेन आमी जियेता.